फ्रेश रिजर्वेशन हे लिस्ट येयला त्या प्रमाणे आतां परतून आमचे कॅन्डिडेट्सान फायल केल्ले आसा. टोटल 5 कॅन्डिडेट्स आसा आमचे आजच्या दिसाक. आनीक पयलीं मी सांगलें तशें हेरूय इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट्स आसतले आनी आमकां रफ एस्टिमेट्स येता की अरावंड 14 कॅन्डिडेट्स टोटल आसतले. 5 आमचे आनी अबाउट 8 to 9 वील बी सपोर्टींग अदर्स इन एंटायर मारगांव, फातोर्डा एंड कुर्तोरी एरिया. आउट ऑफ द 25 अरावंड 14 सुमार आमी सपोर्ट करताले आनी 5 आमचे अंडर शॅडो कावन्सील आसतले. आनी आमी म्हणटा अशें की फाटलो जो टेन्युअर आशिल्लो इट वॉज मार्ड वीथ ऑल टायप्स ऑफ स्कॅम्स. आनी इन्स्पायट ऑफ दॅट आतां आमी पळयता की तेच लिडर त्याच टेंटेड कॅन्डिडेट्सां मुखार हाडून इलेक्शनाक फील्ड करपाक सिटिजन्स चॉयस पॅनल म्हण आसतले तेंच सांगलें तुका अबाउट 14 सुमार कॅन्डिडेट आसतले टोटल आमच्या आनी तांचे मेळून आमी असले इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट्सांक आमी सपोर्ट करतले आनीक तांचोय सपोर्ट आमकां आसतलो. पळय आमी सांगलें तशें आमी पयलीं रायट फ्रॉम डे 1 आमी सांगत येयल्ले आसा की म्युनिसिपल इलेक्शन, लोकल बॉडी इलेक्शन इट शूड नॉट बी ऑन एनी पार्टी बेसीस. आनी त्या खातीर आमचे कडेन इवन कॅन्डिडेट जावं ऑर आमचे सपोर्टर्स आहा they are sympathizers of all parties. It's both LLM, that is a Masters in Law. So we have purposely chosen those candidates who are young and who have previous experience of performance. Okay, these are not people, they are fresh faces, but they are people who have done well in their lives, done well in their business and done well in their profession, and that is why they are chosen. So it is our humble request that everybody should be able to see this and that in their ward, these are the best people that they can get. पार्टियाचेर गेले जाल्यार मागीर तुमकां पार्टियाचे चितून यू वील हॅव टू लिसन टू द पार्टी. पूण आमी कितें आसा आमकां बॉस ना कोणी. आमकां बॉस म्हणजे एकूच आनी ते लोक. सो लोक जे म्हणटले ते आधार पर आनी ते अजेंडा आमी म्युनिसिपॅलिटीन व्हरपाक आमकां वी वील बी एबल टू डू इट.